म्हादयच्या वांटणेक बावटो दाखयतना ट्रिब्युनलान महाराष्ट्राकूय विर्डी धरणाक बावटो दाखयला. विर्डी धरणाच्या बाबतींत आमी खूब वर्सां आतां उलयतात त्या बाबतींत हो एक त्या भागान जे आतां एक्चुअली उदकाचे जे प्रायमरी सेकंडरी टॅरिशरी स्ट्रिम्स आसा आनी जे कंटूर बंडींग बी आसा ते सगळे महाराष्ट्र सरकाराक उपाय उपलब्ध आसतना सुद्दां थंयच्या शेतकऱ्यांची मागणी नासतना सुद्दां कांय एक बडे जे बागायतदार आसात आनी कांय वेगवेगळे इंडस्ट्री थंय येवपाची शक्यता आसा ते टेल एंड जाता तो एक्चुअली त्या टेल एंडाचेर तांणी जो सगळो जो भाग आसा तो वाळवंट न्हंयचो तो पुरो जलसंचय क्षेत्र किंवा बेसीन आसा ती वाळवंटी न्हंय ट्रिब्युटरी आसा. विर्डी इरिगेशन डॅमाक आज तांकां हांवें मात अशें ब्लँक चेक दिला आज आनी ताका लागून गोंयची अशी विचित्र परिस्थिती खंयचीच पकडल्या भशेन आसा परिस्थिती. कित्याक विर्डी डॅमाचो गोंयांक फायदो कांयच ना कित्याक तें उदक जर वयर आडोवन जर महाराष्ट्रान तांकां एवॉर्ड दिला त्या प्रमाणे वापरत जाल्यार सकयल जे उदक येता वाळवंटी न्हंयच्या प्रवाहाक विशेषतः ड्राय सिजनान ते वाळवंटी न्हंयची आज आमची आयज पर्यंत जी आमी तिची पर्सनॅलिटी पळयल्या व्यक्तिमत वाळवंटी न्हंय वाळवंट न्हंय पूण आज ह्या एवॉर्डा ट्रिब्युनलाक लागून विर्डी इरिगेशन प्रोजेक्टाक ब्लँक चेक दिल्ल्या कारणान आज वाळवंटी न्हंयचे वाळवंट जावपाची परिस्थिती एक वर्स 2 वर्सां जाल्ली दिसतली फक्त पावसाचो 2-3 म्हयन्याचो सिजन सोडून जेन्ना फ्लडिंग बिडिंग जाता तेन्ना आनी हाजो दुश्परिणाम असो जातलो की वयर पासून सामको म्हणजे तो जो केरी पासून मागीर सकयल सारमानस पर्यंत जो एरिया आसा ताजेर प्रचंड म्हणजे एक दुर्भिक्ष उदकाचें दुर्भिक्ष ग्रावंड वॉटराचेर परिणाम संपूर्ण नुस्त्याची साखळी जैवीक साखळी ताजेर परिणाम असो जातलो. म्हणजे विर्डी इरिगेशन डॅमाच्या संदर्भात पयलीं आमच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन टेक्निकल डॉक्युमेंटेशन इन्फॉर्मेशन कसलेंच ना आनी तांणी लिगल टीम आमची सबशेल हातून फेल जाल्या हें हांव सांगतां. ह्या केशीन फेब्रुवारी 2015 एक अंतरीम आदेश पास केल्लो जो मेरेन महाराष्ट्र अटी मानिना तो मेरेन आदेश लागू उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.